वी आर प्रोक्युरिंग लॉट ऑफ मटेरियल दीस डेज जे इलेक्शना लागून बंद आशिल्ले कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्ल्या कारणान आमकां मटेरियल मेळनाशिल्लें आनी त्या खातीर जवळ जवळ 30-35 फायली हांवें गेल्या 8 ते 10 दिसांत क्लियर केल्या. हे सगळे मटेरियल आयले नंतर स्पेशली ताजेर म्हजो वॉच आसतलो आनी जे प्रॉब्लेम्स कंडक्टराचे आसा अंडरग्राउंड केबलांचे आसा त्यानंतर स्ट्रीट लायट ताका स्पेशल जो स्ट्रीट लायट पुणेची एजन्सी आसा ती जी काम करता ताका सध्या मालकाकूच गोंयांत हाडून बसयला आनी तोही काम करपाक लागला. 108 दीस सबंद स्ट्रीट लायट तो सारके करपाक प्रयत्न करतलो. जे मटेरियल आमकां जाय फॉर एक्झाम्पल ट्रान्सफॉर्मरा खातीर आमकां ऑयल जाय पडटा ती प्रोक्यूर करपाक सांगल्या. जे कंडक्टर्स जाय ते प्रोक्यूर करपाक सांगल्या आनी जी टेंडरां पेंडींग आशिल्ली मोठी टेंडरां 4 कोटी 3 कोटी ती चालीं लायल्या. त्या खातीर म्हाका दिसता इवन डिपार्टमेंटा कडेन निश्ती शॉर्ट आशिल्ल्यो त्यो निश्ती कोयते त्यानंतर झाडां कापपाचें मशीन ही सगळी नवी प्रोक्यूर करून तांकां दिल्ली आसा. जे मटेरियल लायनमॅनाक जाय फॉर एक्झाम्पल शूज बी तेवूय तांकां दिल्ले आसा आनी हे सगळे मटेरियल येता ते 15 दिसांत तांच्या हातांत पडले नंतर खंय खंय जे प्रॉब्लेम जाला पूण वादळ आयले नंतर आनी झाडां पडले नंतर जे कंडक्टर पोल्स पडटा ते काम करपाक खूब त्रासदायक आसता आनी त्या खातीर ही पंचायत सगळ्या कितलो अमावंट आसतलो तुम्ही प्रोक्यूर करपाक हाडला आतां जवळ जवळ 10 कोटीचे मटेरियल आमी प्रोक्यूर करपाक काडला. पूण तुमी इतले आतां 10 करोडाचे प्रोक्यूर केला जाल्यार पयल्या मंत्रीन कितें केलें ते आसा ताणें केल्लें आशिल्लें. अशें जेन्ना वादळ येता तोकतें वादळ किंवा काल जे मोठे वादळ येता तातूंत नुकसान भरपूर जाता. म्हणजे वायरी तुट्टा पोल मोडटा वायरी कडेन सामके म्हणजे टायट आसता त्या कडेन सगळे पोल मोडटा अशें खूब गोश्टी जाल्ल्या कारणान इक्विपमेंट बऱ्या क्वॉलिटीचे नासले वा बऱ्या क्वॉलिटीचे आसले सगळे चॅक करून घेतिल्ले आसा. आमचो चॅक आसा थ्रू डिपार्टमेंट ते चॅक करून पयलींची क्वॉलिटी कितें घातलेली पयलीं सगळे क्वॉलिटी सारक्यो आसा ह्या बद्दल तूं मातना वता तूं जर पडलो आनी चुकून फुटलो हेचो अर्थ तूं बरो नाशिल्लो असो आनी तुमकां 10 कोटीचो घेता न्हू तो पांय तुजो मातसो मूव आसता ती फुटलो अशें म्हणूंक शकना. अंडर केबलिंग दिलो पळय कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक दिलो अंडरग्राउंड खूब जाणांची अंडरग्राउंड केबलिंग जें आसा तें हांव हांगा उबो रावन तुमकां सांगूंक शकना. देर आर एन नंबर ऑफ एजन्सीज which are doing this work. Almost about 27 agencies are in Goa who are doing underground cabling work. ते जे अंडरग्राउंड केबलिंग करता पळय सगळे रस्त्याचे दुर्दशा करून उडयतात आनी परत मान्य म्हाका रिस्टेटमेंट इज टू बी डन बाय PWD. दॅट मनी इज पेड टू द PWD एंड सम ऑफ द पार्ट्स डिपार्टमेंट आनी म्हणजे एजन्सी करता. सो ती PWDची मिस्टेक हांव मिस्टेक म्हणटा हांव कोणाची मिस्टेक काडपा मंत्री जावना. हांव इतलेंच म्हणटा जें काम रिइम्बर्समेंट करता इन टर्म्स ऑफ खंयचें ते थोडे काम PWD करतात थोडे इलेक्ट्रिसिटी. त्याचे कितें म्हणणें आसा तो कितें म्हणटा ते सारकें ताजें कितें म्हणणें आसूं जें काम करपाक जाय तें आमी पूण ते रस्ते पूण सारके करून जाय पायपलायन फोडून उडयतात परत हें करून विचारल्यार सांगता त्यो गोश्टी म्हणजे रस्ते उरून नाशिल्ल्या कारणान ह्यो गोश्टी जातात. पूण फोडून रस्त्याची लोकांची पायपलायन फोडटा आमची प्रश्न आन्सर ना. सो तुमी एक्सपिरियन्स PWD मंत्री आले तुमी म्हणून म्हणटा की जे रिपेर काम आसा ते करपाक जाय आनी ते कोणे करपाचें अंडरग्राउंड केबलिंग आसा पळय ते कॉन्ट्रॅक्टर आसा सारकी हें करिना लोकांची पायपलायन फोडून उडयतात. यू जस्ट ब्रिंग टू युअर नोटीस. काल म्हाका दोनापावलाक अमके पर्यंत लायट ना म्हणून जेन्ना म्हाजे नोटीस आयले 5 तासांत दोनापावलाक लायट आयली. तशें तुमचे कडेन जर तशें कितें इश्यू आसा वार्ड वायज पंचायत वायज जाल्यार यू ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ मी. I will see that it will be rectified within 20. पूण तुमकडे पावर आसा सरप्लस 48 hours आहे. पावर आमचे कडेन बरी आसा. आमी पावर घेवपाक लागले 125 मेगावॅट पावर आमी घेता. मात लोड शेडिंग पत्ते चेंजीस कित्याक जाता अजून हाफ एन आवर ज्या दिसा आमी कालांगूट जाता अशें अजून वचून लोड शेअरिंग जायना. कलंगूट कितें वेगळो प्रॉब्लेम आसतलो. आय विल सी टुडे.
सर पर युनिट 5 to 10 पैसा रेट वाढवतात. हय ती वाडटली जे रेग्युलेटरी बोर्ड आसा ताजें डिसिजन आसा तें आनी आमी एकूच स्टेट अजून बसून उरले ते बट दिस इज रायट एट दीस टायम पेट्रोल बा सगळे वाडलेले आनी तुमी वाडयता. रायट आनी रॉंग हें हांव सांगूंक शकना. जी डिसिजनां रेग्युलेटरी बोर्ड घेता ती गव्हर्नमेंटांनी इम्पॉर्टंट आसा ती डिसिजनां आनी ती डिसिजनां लावपाक जाय. पण लोकांचे व्ह्यूज तुमच्यांनी मांडून घेता न्हू सर कित्याक लोकांक त्रास न्हू मागीर ते. लोकांचे आमी थंय करूंक शकना कारण रेग्युलेटरी बोर्ड ऑफ बेस्ड ऑन. पूण फाल्यां लोकांक पयशे भरचे पडटले न्हू सर. ते 10 पयशे सगळे भरचे पडटले. मागीर कोण भरूंक लेस जाय दॅन कर्नाटका लेस दॅन महाराष्ट्र. मागीर कोणाच्यान भरूंक जायना तेणी कितें करपाचें. So when it started, it will start. I think file is approved by Honorable CM. It will get notified in another 10 days. आणि त्याला Next bill वाढवणार. नेक्स्ट बिल येत किंवा मदीं खंय आसूं शकता. आत्तां हांव तुमकां सांगूंक शकना डेट. तुमची ऑनलायन सिस्टम सारकी चलना तेजेर कितें करतले बिलां भरता पळय ती. सगळ्यो गोष्टी हांवें अंडरस्टँड केल्ल्यो आसा. आय एम सिटींग ऑन इट. म्हाका फक्त 15 दीस जाले ह्या डिपार्टमेंटात पूण आय हॅव टेकन ओवर फूल डिपार्टमेंट एंड आय वॉन्ट टू नाव मेक अ प्रॉपर प्लॅनिंग टू इम्प्रूव. पयल्या मिनिस्टरान करूंक ना प्रॉपर प्लॅनिंग. पहिल्याच मिनिस्टराचेर येता. हांव तशें उलयना. हांव उलयतां पण सगळे प्लॅनिंग. सर ताजो प्लॅनिंग वेगळो आसता म्हजो सर वाय एम सेंग इज सगळे मिनिस्टर तशें सांगूंक लागले जाल्यार ते वस्तू चेंजीस जायत रावता न्हू सर. तुम्ही 15 दीस दी म्हणटा. आय एम डुईंग माय ओन वे प्लॅनिंग. सर ताणें केलें वायट ना म्हणटा. आमी वायट म्हणूंक ना. डोमेस्टिक वाडटले लोक प्रायस तसे कमर्शियली वाडटले ना थोडे 40 पैसे कितें तरी वाडटा. दोन्ही वाडटले. सगळे Per 40 unit. पैसे वाडटा. Per unit. लास्ट रेट हायेस्ट इज 40. डोमेस्टिका किती 5 to 10 ओके. 5 to 10. हय 10 पैसा. आणि कमर्शियल 10 पैसा मातशें सामकें सवाय न्ही सर. कमर्शियल 40 पैसा मॅक्झिमम म्हणजे त्या मिटरा प्रमाणे युनिट पडटा त्या प्रमाणे. कमर्शियल आणि डोमेस्टिकान जशें मिटर वाडटा युनिट स्लॅब बाय तशें ते वाडटा. सर बिला वाडोवच्या पयलीं एवरीडे ऑल ओव्हर गोवा मॅक्झिमम नॉर्थ गोवान फिडर ट्रीप जातात आनी लोकांक 2 ते 4 वरां इश्यूज फेस जातात. पावर सप्लाय मेळना. सो तेचेर कशें कितें. हे सगळें तुमचें खबर आसा पूण हे डिसिजन जे आसता ते गोवा गव्हर्नमेंटाचेर आसता. रेग्युलेटरी बोर्ड म्हणून जो आसा पळय ताचे आसता. लायट सारकी दिया न्हू सर पयलीं. अंडरग्राउंड केबलिंग केन्ना पर्यंत कळना. तुम्ही 2 गोष्टी पळयता. एक म्हणजे आम्ही पावर तयार करना. आम्ही दुसऱ्या स्टेटीचेर डिपेंड आसता. गोवा इज द ओनली स्टेट की दुसऱ्या स्टेटीचेर डिपेंड आसा. सो आमकां दुसऱ्याचें आयकूंक जाय. पण पयलो मिनिस्टर सोलर पॉलिसीचेर उलयता ते खंय गेले तर आमी दुसरे डिपेंड जाले. सोलर पॉलिसी तुम्ही 15 दिसांनी हांव स्वता मिटींग घेता पत्रकारांची आनी हांवें कितें फुडें करतलो पळय तें सांगतलो. ओके. तुवें हाडलेली आदल्या मंत्रीन हाडलेली. एक म्हणजे सोलर पॉलिसी जी आसा ते युनियन मिनिस्ट्रीन हाडल्या. गोवा गव्हर्नमेंटान न्हय. युनियन मिनिस्ट्रीन हाडले नंतर ती पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपा खातीर आनी सोलर ग्रीन एनर्जी तयार करपा खातीर सबंद स्टेट ज्यो आसा भारतांत तांकां तांचे सगळे कन्सेंट धाडून दिले आनी इट वॉज समवेर इन 2008-2009 हें काम चालू जालें. आमी मातशे फाटीं पडल्या. त्या वेळार गॅडा ही एजन्सी स्वता हांव आशिल्लो तेन्ना मिनिस्टर आनी त्यानंतर 2012 पर्यंत ते बरे तरेन चलताले. आनी त्यानंतर जेन्ना जेन्ना अपग्रेडेशन जालें तेन्ना नवे जे मंत्री आमचे आयले तांणी ते अपग्रेड करीत गेले. तशें निलेश काब्रालान केलें. ताचे पयलीं निलेश काब्रा पयलीं मिलिंद नायक आशिल्लो. मिलिंद नायकाक ही एनर्जीचे हे हांवेंच स्वता हाका सांगलें कोणा मुख्यमंत्र्याक की पॉवर डिपार्टमेंट आणि सोलर एनर्जी डिपार्टमेंट ही एकाच मंत्र्या कडेन आसचें कारण तांकां ग्रिडाक वचची पडटा. जी सोलर पॉवर तयार जाता ती ग्रिडाक जाता. आनी मनोहर पर्रीकरान हें डिसिजन घेतलें की ही जी न्यू रिन्युएबल एनर्जी जी आसा ती आनी पॉवर डिपार्टमेंट एक कडेन आसचें म्हणून तें डिसिजन घेवन मिलिंद नायकाक ते खातें दिलें. त्यानंतर ते दिले. सो वाय दे आर नॉट टेकर्स फॉर सोलर पॉलिसी देन सोलर स्कीम एन गोंयांत. सोलर पॉलिसी चालू जाल्यो गोंयांत आनी ज्या प्रमाणे मोठ्या प्रमाणात चालू जावपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो आतां पायपलायनीन आसा वीच वॉज डन
work by Dinesh Kabral, and I want to take it up, and I will see that each and every house, government house in Goa will be under solar. ओके आणि एक सर लास्ट सर रवी